Vivuto sau nie dał, Nelona tločivo zadał. Toli Gesù, mukti data, soglia muncia pushal kota. Deva Bapa, Makaruya, Deva Puta, Orkonuya. Povitratnia, onotkoria, povitritme ketlia sneva. Deva Bapa, Makaruya, Deva Puta, Orkonuya. Povitratnia, onotkoria, povitritme ketlia sneva. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. हे मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां दिवन भेटयला झेवियर एस्त्रसियो आनी ताचो कुटुंब तांचे पासत मागुया. तशेंच मागुया आयच्या दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता निखिल बेगस आनी सामियो डायस. वेडिंग एनिवर्सरी मनयतात एंथनी आनी डेझी फेर्नांडीस. तांचे पासत आमी मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे पासत मरून पुनः जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी पास्काचो दुसरो आयतार मनयता. जेजूच्या मरणा उपरांत शिसांची काळजां मनां घुसपाक गोंडोलांत आसलीं. जुदेवाची भिरांतेन दारां बंद करून ते आसले. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू त्या भियेलोल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांकां शांती दिली. हाका लागून होच विशय आमी घेतला, शांती तुमकां. आयज जेन्ना आमी देवी काकुतीचो आयतार समोरुपताव तेन्ना शिसांक फावो जाल्ले शांती म्हणल्यार पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून दिलोलें पयलें देवीक काकुतीचें देणें. हेंच देणें आमकां ताच्या दर एका पाटलादारांक जेजू फावो कोता. हे वरवीं दुसऱ्याच्या गरजांक पावून ही शांती वेता थंय विचारूंक आपयता. तर हे मिसा भेटेंत वांटो घेतना देवी काकुतीची रूच आमी घेवंक आनी तीच दुसऱ्याक दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. मुगाळ बाबडीनो, सवार फावटी देवाक आमी ओळखूंक आमच्या जिवितांत जायत्यो आडखळ्यो आमकां फावो जातात. ह्या आडखळ्यांचेर आमी जैत व्हरूंक देवाक भोगूंक आनी देव दिता ती शांती आनी खुशालकाय उत्तमपणी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आमकां सगल्यांक आदार मागता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर उरिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia, Somia, Somia kablutko. Somia, Somia, Somia kablutko. Krista, Krista, Krista kablutko. Krista, Krista, Krista kablutko. Somia,
तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बाबाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवाची शेळी, तू संसाराचे पाप काढाय, आमची दाखूक हो. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू इस्वोर, एकलोच तू बरेस्वोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजू सगल्या मनशाचो सर्वंडार म्हूण आनी मरणांतलो तो जिवंत जालो म्हूण तीर भावार्थान आमी सोत मानता. ताच्या एकल्याच नांवान समेस मनशांक पातकांचें बोगसणें आनी सासणाचें जिवीत मेळटा म्हूण ओळखूंक आख्खे पृथ्वी जेजूचें नांव आनी ताणें जोडिल्ले सोडवणेचें शिव वर्तमान उतरांनी आनी कोन्यांनी परगोट करूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. भावार्थ्यानो, जोमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोलान सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पोरजे मदें धर्मदूतांनी खूब गुन्हा आनी अजापां केलीं. तांचें एक मत जावन तीं सगळीं सालमावाच्या दारवट्याशी एकठांय जातालीं. लोक तांकां वाखाणटालो, पूण कोणूच तांकां जमोंक फुडें सरो नासलो. सोम्याचेर विस्वास ठेवतल्या दादल्या आनी बायलांची संख्या इतली वाडोन वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावली पूण तांचेर पडच्याक आनी आप आपले पिडेंतलीं बरी जावच्याक लोक पिडेवंतांक चौकांचेर व्हरो आनी कांटीचेर आनी आंतरुणाचेर दवरी. जेरुजाल्याच्या लागशिल्ल्यान शारांतलोय लोक जोम्यांनी येतलो आनी आपणा बरोबर पिडेवंतांक आनी मेल्ले ओतमे बसलेल्यांक हाडटालो आनी ती सगळीं बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब गावून जातलो. Potun gałuja. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतेल्यांनी म्हणचें
ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. जबाब: Soles fora dimasa, David laboro, Taso maimo, Mit menas lolo. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातोर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो, संतोशी आनी आनंद बरीत जावया. जबाब: Soles fora dimasa, David laboro, Taso maimo, Mit menas lolo. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचे जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या गोरान ताण आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब: Soles fora dimasa, David laboro, Taso maimo, Mit menas lolo. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव जुबांव तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटान तुमच्या कोश्टां दुखींनी तशेंच तुमच्या राजवटकेंत आनी ससनिकायेन तुमचो भागेली. देवाचें उतर हांवें परगोटलें आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली देखून पाटमोस नांवाच्या जुनव्यार हांव वाचलों. सोम्याच्या दिसा आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी तुरतुऱ्याचो कसो एक मोठो तालो हांवें आयकलो. तो म्हज्या फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पळयता तें पुस्तकार बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळों तेन्ना भांगराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी त्या दिवल्या मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो हांवें पळयलो. तो पांयां परी लांब एक आंगोस न्हेसलोलो आनी ताच्या होड्ड्यार एक भांगराचो पोटो बांदलोलो. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मोडें कशें हांव ताज्या पांयांशी पडलों. ताणें म्हाका आपलो उजो हात लायलो आनी म्हणलें, भिवूं नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो, हांव तो जिवो आसा तो. हांवें म्हणलें, पूण आतां हांव जिवो आसां सदां सर्वदां. मनाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हजे आदीं आसात. देखून तूं पळयता तितलें जावं आतां घडटा तें जावं फुडाराक घडटलें तें बरोवन दवर. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B9 पान 25 तिसरो श्लोक. B9 पेज 25. Soles fora zoi, zoi, soles fora, soles fora zoi, zoi. Soles fora zoi, zoi, soles fora, soles fora zoi, zoi. Morte udar bom, amcia somia Jezuce, ami presau ce cadi, amor zalo durbo. Soles fora zoi, zoi, soles fora, soles fora zoi, zoi. Soles fora zoi, zoi, soles fora, soles fora zoi, zoi. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सुम्या. जेजू पुनर्जिवंत जालो ते सांजे मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसाक सीस जमलोले आसले तुमचीं दारां जिदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन सीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बोक्षिशात तीं तांकां बोगसतलीं आनी जांची पातकां तुमी बोगशिना जाशात तीं तांकां बोगसोची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या दिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्याची कोणां पळयल्या शिवाय आनी किड्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. 8 दीस उपरांत सीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. आनी जायत्यो कोणां जेजून सिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना. पूण जेजू म्हणल्यार अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास धरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासून ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मगळ भाव भयणीनो, डिओजेनियस आनी अलेक्झांडर द ग्रेट हे जावन आसा व्हड महान मनीस. एकूय काळार आसले, दोगूय एकूय काळार जियेल्ले मनीस. डिओजेनियस जावन आसा एक ग्रीक फिलॉसॉफर, जाणार मनीस. पूण ताका ह्या संवसाराची कसलीच दास्ती नासलोली. पक्ष एकठांय करपाची, ओग्रेसकाय एकठांय करपाची असली ताका कसलीच दास्ती नासलोली. पूण तो आपल्याच्या जिवितान उत्तम कुशळकाय भोगतालो, हायस्ट फॉर्म ऑफ हॅपिनस. पूण अलेक्झांडर द ग्रेट आसलो जाणार मनीस, पयशांकार, दुडवांकार. ताका पदवी आसलोली, ताचे लागीं जायतीं आसलोलें. आनी तो इतलें आसतना पासून ताका हो दुसरो मनीस आसलो डिओजेनियस आसलो तो जावन आसा एक त्रेत कसो आसलोलो. गोडी ताची वेगवेगळी कारणां आसतलीं. पूण ह्या डिओजेनियस आसा ताकाय तो मान दितालो, रिस्पेक्ट दितालो आनी सदांच चिंत्तालो आपूण ताचे भाशेन जिवचें. आनी अशेंय म्हणटालो, इफ आय वॉज नॉट बॉर्न एज एन अलेक्झांडर आय वूड लायक टू बी बॉर्न एज अ डिओजेनियस. म्हणजे ताका एक आपूण तरी आतां अलेक्झांडर कसो जल्मोक नासलोलो जाल्यार आपूण ह्या मनशा भाशेन, महान मनशा भाशेन, डिओजेनियसा भाशेन ह्या संवसारांत जिवूंक ताका इत्सा आसलोली. कित्याक हो मनीस डिओजेनियस जावन आसा आपल्याच्या जिवितांत उत्तम कुशळकाय तो भोगलोली, वो जियेतालो उत्तम कुशळकायेन
तो आसलोलो. न्हू आमच्या जिवितांत घडी वचली जायतीं भोगता. देर आर मेनी थिंग्स वी कस्टेन्स अस. आमकां जायत्यो आडकुल्यो जातात. जे कितें आमी भोगूंक सोदता वो जिवूंक सोदता विशीस आसात आमच्यो, त्यो आमी आमच्या जिवितांत आमी घेवंक सोदता त्यो आमकां मेळोनात. थोडी वेगवेगळीं कारणां जावंक आसतलीं. आमी खुशालकाय आनी शांती आमच्या जिवितांत उत्तमपणी आमी भोगूंक सोदता, पूण आमकां जायते कस्ट्रेन कोत्ता. आमकां जायत्यो वस्तू आसात आमकां दामावन दवरतात, आडकोळी जाता. जावं म्हजी गिरेस्तकाय, जावं म्हजें नांव, जावं म्हजो स्टेटस, जावं म्हजें कास्ट, जावं म्हजे पयशे दुडू, जावं म्हजीं घरचीं ओसोर भोंवती आसलोलीं, जावं म्हजो गांव. आनी हें सगलें म्हाका जें कितें हांवें म्हज्या पर्सनल लायफान जिवूंक जाय तें आमकां घोडये हे आडकोळीन आमी भोगूंक पावना. अलेक्झांडर द ग्रेट ताच्या जिवितांत जायत्यो गिरेस्तकाय आसलोली आनी गिरेस्तकायेक लागून ती उत्तम खुशालकाय ताका भोगूंक मेळूंक नासलोली. सोडूंक सोदिनासलो. ताका तो पावर ताका जिवितांत दवरूंक जाय आसलो. देखून इच्छा आसा खरें, पूण हें ताका कन्स्ट्रेन कोत्ताली, ताका आडकुळ्यो घालताली. आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. आनी असलेंच कितें आयच्या वाचपांनी आमी पळयता. पयल्या वाचपान आमी पळयता पेद्रू आनी ताचे बरोबरचे देवाचें उतर परगटूंक भोंवतात. आनी देवाचें उतर परगट्टा आसतना तांच्या हातांतल्यान जायत्यो मिलाग्र्यो वचोऱ्यां जातात. आनी सगलें पळोवन लोक तांकां वाखाणटात. आनी तांचे बरें एक इच्छा जाता ह्या जोम्यान भितर सरूंक, पूण कोण मुखार सरोनासलो. फाटीं फुडें सोदतालीं जोम्यान भितर सरूंक. तांची घडी जायत्यो आडकुळ्यो आसल्यो. तांकां कितें दिसतालें खबर ना, पूण कितें तरी तांकां आडकुळ्यो जाताल्यो ह्या जोम्यान भितर सरूंक. थोडीं जाणां जायतीं जाणां हांतरुणार पासून घालून पेद्रू बरीं येतालीं वो ताचे सावळेंत पडूंक सोदतालीं आनी बरीं जावंक सोदतालीं, पूण ह्या जोम्यान भितर सरूंक तांकां जायत्यो आगोळाय जाताल्यो. आनी शुभ वर्तमानानूय आमी अशें सोदता, अशेंच कितें आमी पळयता. तोमास जेजूक भोगूंक ताका आडकूळ जाली. सिसांनी ताका सांगलें, ताचे बरोबरच्यांनी ताका सांगलें, आमी सोमयाक पळयला, तो जिवंत आसा, तो आमकां मेळ्ळा, आमकां भेटला. पूण तोमास आपल्याचेच धरून आपल्याच्याच मनांत चिंतून अशें म्हणटा, ताच्या केळ्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी ताचे कुशीन म्हजे हात घाल्या शिवाय हांव स्वत मानच्याक ना. तोमासाक घडी आपूण ताचे व्हडपणान घडी ताका दामून दवरतालें जेजूक मेळूंक वो ताका अनुभवूंक. हें ताका जेजू मुखार व्हरूंक दिनासलें. खरें म्हणल्यार तोमास जावन आसा एक करेजियस पर्सन. आमी पळयता जेन्ना पयले फावटी जेजू सिसांक दिसती पडलो, तोमास तांचे बरोबर नासलो. सगले दारां बंद करून भितर आसलोले, पूण तोमास तांचे बरोबर नासलो. भोंवतालो, कोणाक भियेनासलोलो. भियेनासतना तो भोंवतालो. हे जुदेवाची बिरादेन आपल्याक जेजूक मारला ते भाशेन आपल्याकूय मारतले म्हणून सीस एकठांय जावन भियोन कडकडून आसले. पूण तोमास भियेनासतना फुडें वचपी भोंवपी काळजीदार. जेन्ना लाजारस मेलो, जेजू आनी ताचे बरोबर ताका भेटूंक वचूंक सोदताले, पूण थोडे सीस भियेले, कित्याक जेजूक ते मारूंक सोदताले जुदेव आनी आमकांय मारतले. पूण तोमास म्हणटा, आमी ताचे बरोबर या, मरूंक या. म्हणजे आमी राजी आसा ताच्या बरोबर मरूंक. इतलो तो काळजीदार. आनी दुसरें आमी तोमासाच्या जिवितान पळयता तें जावन आसा, आपूण खूद जेजूक अनुभवूंक सोदतालो. जो कितें दुबाव आसलेलो तो पयसावंक सोदतालो. आमी जाणा जेन्ना जायते फावटी जेजू तांकां पियर जातालो, मेळटालो, भेटतालो, तेन्ना तांकां वळखून घेवन तांच्या दोळ्यांची कितें तरी येतालें साय कशें आयिल्ल्या भशेन. म्हणजे ते ओळखोन आसलोले, कितें तरी तांकां आडकूळ जाताली. आनी जेजू खूब तांकां दिसती पडलो वो तांचे बरोबर जेवलो खावलो तेन्ना ते तांकां वळखले. हेच भाशेन जेन्ना तोमासाक जेजू दिसती पडलो
तेन्ना तोमासान म्हणलें, म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. ज्यो सगल्यो आडकोळ्यो आसल्यो ताच्या मनाच्यो वो ताज्या चिंतनाच्यो ताणें सगल्यो पयसायल्यो आनी जेजूक ताणें उत्तमपणी भोगलो, अनुभवलो. आमच्या जिवितान जें कितें आमी अनुभवूंक सोदता, जावं खुशालकाय, जावं शांती, वो देवाक आमच्या जिवितान अनुभवूंक सोदता, सगल्यो आडकोळ्यो आसात त्यो आमी पयसावंक प्रयत्न करुया. आनी ज्यो आडकोळ्यो आमकां दामावन दवरतात त्योय आमी कधी करून आमचे सरावंडींग आसा वो जीं मनशां आसात जे आमकां सारकींच दामावन दवरतात, वो पयशांची गिरेस्तकायेची वो दुसरीची आमकां आशा आसा तें आमकां दामावन दवरता, तें पयस करूंक आनी देवाची खुशालकाय आमच्या जिवितान आमी अनुभवूंक, देवाकूच आमी अनुभवूंक प्रयत्न करूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. उबी रावया. आमचो बावाट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोरपदीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर वसणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, हांकवा मरिताय जल्मलो, कोस प्लाकाल ताणें कोस असले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेळ्ळो ताका आनी पिलो, तो म्हणले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मिनांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, सोपदिदा देव बापाच्या उच्चान बसला, तुवें तां जिवे आनी मनाची मसबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कतली पवित्र सबे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जोतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचो आदार मागून आमचे गरजो ताचे फुड्यांत आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबाक फ्रांसिसाक पाद्रींनी आनी मोटव्याशांनी जेजूच्या नीज संबंदान वाडोवंक देवाचो मोग आनी काकलूत आपले पोचेक ताणूंक दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयार बापा, दोयार बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी वडिलांनी आनी खास तरेन गोंयान आमकां फावो जाल्ल्या नव्या सरकाराक संविधान दिल्ले हक आनी अधिकार आपले पोचेक दिवंक आनी जाती काती आनी धर्माचो भेदभाव करिनासतना सगल्यांची एकाच मनान सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयार बापा, दोयार बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. मिसाचे बेटेन तशेंच संदनाच्या संस्कारान वांटो घेनासतना पातकान जिवंक सोदतल्यांचेर पवित्र आत्मो तांचे मनां उजवाड घालूंक देवाची काकलुतीचो अनुभव तांकां फावो जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयार बापा, दोयार बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक समजून घेवंक जिवुया आनी हे वरवीं मोगाचें, शांतीचें आनी बोगसण्याचें वातावरण दिश्टी पडोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयार बापा, दोयार बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे फिरगोजेन आसलेल्या देवीक काकलुतीच्या जम्याच्या वांगड्यांनी देवीक काकलुतीचो अनुभव घेवंक संदनाची हातयारां जावंक आनी दुसऱ्यांक खास तरेन समजाचे देगेर आसलेल्या काकलुतीचे कन्ये वरवीं आदार दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
बापा आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. आमच्यो कसल्यो गरजो तुज्या हातान आमी घालता आनी आमी तुका अनुभवूंक ज्यो आडखळी आमच्या जिवितान अनुभवता त्यो पयसावंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोनिंग आमी गायन गावया. माफी मागता हांव, शांती दिता हांव. C22 पान 30 आनी 7. C22 पेज 37. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आपलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या एकटे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर म्हणून घेवन देवा आमच्या मोहिमेवोन बापा आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनः जिवंत जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भोक्तीन समर्पिता. जशें आमी ताच्या हातां पांयां कोळवळाचे मोहिमेवोन घाये ह्या बलिदानान बाबाटान आनी निनवाशी काळजान वंदिता. अशें तुवें त्याच गायान मोयपासान पळय आनी आमच्या सर्वणाराची ओळख आमच्या गांवच्या आनी प्रितमेच्या समेस मनशांक पावूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमच्या शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संसाच्या नादार उलासा सगळो संवसार आनी सरींच्या सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorry,
उजोगी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सणूची कास कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कोणें रगो शेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. हाको आनी मारी देवाचे माये बागेवन झुजे तुज्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन दोता आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी आमच्या जिवितांत जें कितें अनुभवूंक सोदता आनी अदी करून आमी देवाक भेटूंक मेळूंक सोदता, ज्यो आडखळी आसा त्यो पयस करूंक आनी उत्तम कुशालकाय आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चेहराय सामकायो तुजी कोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडून नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांनी वाटाय. जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंडिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
हो तो हो जेजू आमचो सरवंडार जो आमचे भितरले दुबाव आसा ते सगळे पयसावंक आमच्या काळजून येता सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना तुमच्या कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली आशेता काडीस मोजे कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावया D4 पान 49 D4 पेज 49 F21
उभी राहूया. प्रार्थूया. सोर पदवीदार आनी भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणान सिसांचो बाबाट टीर आनी गोड जालो आनी ताचें नांव परगटूंक तांची काळजां हुर्बेन पेटली. जेजूच्या नांवान तांच्या हातांनी तुवें इतलीं अजापां केलीं की बाबाट्यांचो जमो दिसान दीस वाडत गेलो. तशेंच आयज आमचोय बाबाट जिवान तीर जावं दी. आमची काळजां बाबाट परगटचे उर्बेन बोर आनी जेजूच्या नांवाच्या बोळान आमच्या ओस्कोत हातांनी प्रितीमोगाचे सेवे जागरेची अजापां आमचे मदें चडय. हे पोरी आमच्या बाबाटाच्या आनी सेवेच्या दुलोब पोडचडान आमच्या वाड्यांतलो आनी गांवचो सगलो लोक बाबाटान जेजूचो पाटलाव करूंक पावूं. हें भाग संवसारांतल्या सोर मनशाक दिसान दीस अदीक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. कळून यो. फाटल्या आयताराक आमचें कलेक्शन जालां 1,43,400 रुपीज. निमाण्या ब्रेस्तारा कलेक्शन जालां 1,63,240 रुपीज. होली लँड हाचे खातीर खुर्साच्या नोमानाक कलेक्शन जालां 2,10,000. लँटन बॉक्सीस हांकां कलेक्शन जालां 4 lakhs. तशेंच SSP वांगड्यान एकठांय केल्यार 27,760 रुपीज. आयज सांजे 7:30 वाजता जुआंव आगुस्तीन पाय तियात्रीस हाणें बरयलो तियात्र काला मोगी कांदोली आनी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हांचो तियात्र मातारपणार काजार सांजेर जातलो. डिरेक्टेड बाय तोमाजीन कार्डोजो. हो तियात्र फ्री फुकटो. तुमी सगल्यांनी ह्या तियात्रांत वांटो घेवचो पळोवचो म्हूण आमी मागता. फाल्यां अब्रेलाचे 25वेर आमच्या तेग यादनीक बाबाचे मागणेचो दीस आमी पाळटा. सांजे 5:30 वाजता इगोजीन आर्गांचे मीस आसतलें. तांचे खातीर आमी मागुया. गोराव्याचेर आशिर्वाद सोंपलो पूण कोणूय चुकीन उरला जाल्यार आमकां कुळीत करचें म्हूण मागता. सगळ्या PPC वांगड्यांक आमी दिन वाचता. सोनवारा दीस 30 अब्रेलाचे कोर कातार हो आमचो प्रोग्राम जातलो. बरे भाशेन तयारी आमी केल्या. तुमी सगल्यांनी वेळ काडून येवचें म्हूण मागता. फाटलीं 2 वर्सां ही कार्यावळ आमकां करूंक मेळूंक ना पूण देवाच्या आदारान ह्या वर्साक आमी फुडें सरल्या. सगल्यांचो तेंको आमी रावता. PPC वांगडी भायर टिकेटी घेवन आसात. कोणी घेवंक ना जाल्यार घेवचें म्हूण आमी मागता. मायच्या म्हयन्या सांजचे आयताराचें मीस आसचें ना. उपकार करून मनांत दवरचें. जुन्याच्या म्हयन्यांत हांव आमी परतून सुरू करतले. तालेगांव ड्रॅमेटीक ट्रूप पिटो वाज भेटयता 68,800 जे प्रॉफीट हांगा तियात्रांत जाल्लें तें आमकां पॅरीश कम्युनिटी सेंटर तांकां तांणी भेटयल्यात. ताका दिन वाचता. फुडल्या आयताराक 1 मायाचे तावन अल्कोहोलीक एनोनिमस हांची जमात सकाळीं 10:30 वाजता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता विमन ऑफ होप. 8 वाजता सिनियर सिटीजन. 9:15 इंग्लीश भाशेन मीस. सांजचे 5:30 वाजता मीस आसचें ना.
आयज आमी जेजूच्या काकुलतीची परब संभ्रमता फिस्ट ऑफ डिवायन मर्सी सांजे 5 ते 6 एडोरेशन आसतलें सांजे 5 वाजता एडोरेशन आसतलें आनी फेस्ताचें मीस सांजे 5:30 वाजता. फाल्यां कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप हांची मिटींग आसची ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, डायसिजन सेंटर फॉर बिब्लिकल एपोस्टोलेट आमच्या आर्च डायसिसाच्या केंद्रान युनीक फॅक्ट्स ऑन सेंट जोसेफ एसे रायटींग कॉम्पिटिशन हें दवरलेलें. हातूंत आमच्या गांवच्या दोगा जाणांनी वांटो घेतलो. मारिया गॉरेटी व्हॅल्यू आनी ग्लॅंडा आरावच्यो. तांकां आमी शाबासकी दिता आनी तांची इनामां व्हरूंक येवंक आमी मागता फादर रुजारी लागीं तांकां ही इनामां वांटूंक. मारिया व्हॅल्यू आनी ग्लॅंडा आरावच्यो. सगळ्यांनी तांकां ताळयो मारच्यो. आशीर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे हिसोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार संवसारांत वचूंक जाय शेवटाचें गायन गावया. F21 पान 90 आनी 5 F21 पेज 95. संसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उड्या पोवसनाय. संसारांत आमी वचूंक जाय एकामेकांक आनी बाबार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवितांत